आयज जुलयाची 20 तारीख हो दीस नालगाद कोंकणी अकादमीक एक महत्वाचो दीस कित्याक नालगाद कोंकणी अकादमीचो संस्थापक अध्यक्ष फादर फ्रेडी द कॉस्ता हाचो हो जल्म दीस आनी नालगाद कोंकणी अकादमी हो दीस वर्सान वर्स मनयतात। आयजूय आमी हांगासर हो दीस मनोवंक फादर फ्रेडीच्या फोटवाक फुलां घाली आनी आतां ताचे विशीं थोडीशी म्हायती तुमकां दिवचे खातीर आमी संद घेता। फादर फ्रेडी द कॉस्ता हाची वळख तशी दिवची गरज ना। तो एक बहु आयामी अष्टताशी व्यक्तिमत्व। तो एक पत्रकार, पयले स्वादेक पाद्रीच, मागीर पत्रकार, संपादक, गीतकार, तियात्रिस्ट, नाटककार आनीक कितली कितली ताका पदां आसात। ह्या पदाक लागून तो सगळ्या मळाचेर फांकी जालो, पूण देवान ताच्या फुलते पिरायेक ताका आमचे मदलो वेलो आनी नालगाद कोंकणी अकादमीक दुख्खाचो भार सोडून तो गेलो, पूण आमी ताका विसरनात। ताचो दीस आमी पाळटात आनी हीच संद ताका आर्गावपूक। तर ह्या वेळार हांव मागतां आमचो नालगाद कोंकणी अकादमीचो उपाध्यक्ष आनीक फादर फ्रेडीचो बरो मागतो पाद्री कोसेसांव द सिल्वा, नालगाद अकादमीचो मानेस्त अध्यक्ष बा विन्सी, जनरल सेक्रेटरी बा विलियम, भांडारी बा सेल्स आनी म्हज्या अपुर्बेच्या गोंयकार भाव भयणांनो, कोंकणी उलोवप्यांनो, आज ह्या जाग्यार उबो रावतना दोन उतरां सांगून फुडें सरतना म्हाका उगडास येता म्हज्या भुरगेपणाचो। हांव सालिगांव सेमिनारींत भाव भयणांनो जेन्ना हांव भितर सरलो तेन्ना फादर फ्रेडी ताचे निमणे वर्स आसलें। आमी दोगूय शेजारी, हांव उर्ली, फादर फ्रेडी वारकार, आनी सेमिनारींत वर्सभर तो म्हाका जीव परेस करतालो। जेन्ना रायतूरचे सेमिनारींत पावली थंय परतून मेवले, इश्टागत लागशिल्ल्यान जाली आनी हांव पाद्री जातूच गुलाब मॅगझीन ताणें म्हाका हाडून दिली। ती लोकां मदीं पसरपाक, लोकांक कोंकणी भास वाचपाक, कोंकणी भाशेचो मोग लागपाक। जुलय 20 तारीख तो इतिहासीक तारीख आमकां सबंद गोंयकारांक, गोंया आनी संवसारभर जे गोंयकार शिंपडलेले आसात, इतले शेकडे कोंकणी भास परजोडत गेली। फिरग्यांनी आनी आमी गोंयकारांनी जायतीं पुस्तकां बरयलीं, पत्रां, रोमाशो, कविता, आनी जेन्ना गोंयकार मागताली ऑफिशियल लँग्वेज करची म्हूण व्हडली चळवळ जाली, शॉर्टाक हें बिल पास जालें आनी कोंकणी ऑफिशियल लँग्वेज म्हूण डिक्लेअर केलें। पूण थंय एक व्हडलो ब्लांडर केलो सरकारान, आनी तें म्हणल्यार कोंकणी म्हणल्यार देवनागरी म्हूण। चडसो लोक आमच्या गोंयांत रोमी बरोवपी, आनी जेन्ना हें जातूच फादर फ्रेडी घडोवन हाडली ही नालगाद कोंकणी अकादेमी, सगळे गोंयकार 419 एकठांय जाले, निर्णय घेतलो की आमी झुजचे म्हूण रोमी लिप ती बरोबर आसची म्हूण। फादर फ्रेडीचें जिवीत म्हणल्यार भुरगोस्तान कोंकणीचो खांबो। सालिगांव सेमिनारींत शिकतना तो सांगतालो, आपूण कविता बरयतालो, नाटकुली बरयतालो, आनी आपलो गुरू आनी पंडीत म्हणल्यार जावन आसलो सर्गेश फादर आंतोन पेरेरा, व्हडलो कोंकणी भाशेचो पंडीत। आनी मागीर हांवें पळयलें म्हज्या पाद्रीपणाच्या जिवितान फादर फ्रेडी फादर आंतोन पेरेराक आपलो बापूय कसो लिखतालो। जेन्ना फादर आंतोन पेरे धरलो
उबारून ता काढून हांवें पळयली श्रीदांव आपल्या घरांत दवरून ताची सेवा चाकरी करतालो. तो ताचो गुरू कसो आसलो म्हणटालो सदांच. आनी खऱ्यानूच फादर फ्रेडी तो ऑल राउंडर. कोंकणी भाशेन जायते गोंयचे पाद्री पूत वयसरले. तो प्रोफेसर कसो कितलीशीं वर्सां कोंकणी ताणें रोंबयली फुडल्या पाद्रींच्या काळजांत. बरोवपाक शिकयली, वाचूंक शिकयली, गावूंक शिकयली, नाटकुली शिकयली, तियात्र बरोवन सगळे वाटेन तो कोंकणी भाशेच्या मोगान जीव दितालो. तो जायते बरोवपी जाल्यार तरणाटे पाद्री हे जावन आसात फादर फ्रेडीचे एक्स स्टुडंट्स. तो तर आमच्या मदीं कुडीन अज्ञान आसा, पूण तो पाद्रींच्या वावरांतल्यान गिरेस्ती लोकांच्या वावरांतल्यान जो कोंकणी वावर रोमी लिपीचो नेटान चलता आज मेरेन. खऱ्यानूच हे क्रेडीट वता फादर फ्रेडीक. जायते कविता बरयल्यो ताणें छापल्यो वार्डेस्टाचेर आनी दुसऱ्या कोंकणी मॅगझिनांचेर. ताच्या कोंकणी वावरांत हांवें पळयता 13 तियात्र बरयले आनी तियात्र गोंया भायर गाल्फाक घेवन गेलो, फामाद जालो. आनी ह्या तियात्रांनी हे 13 तियात्र देखीक नीज मोग, खाता पिता देव दिता, हे तियात्राचे सभा 13 सगळ्याक गाजले. सेमिनारीन भुरग्यांक शिकयतना तांणी नाटकुली बरोवंक शिकयली. बाप्पा मंत्री जाता आनी दुसरी 6-7 आसात. तर हे नाटकुल्यांतल्यान नातलांच्या काळार इस्कॉलांचे प्रोग्राम आसा तेन्ना आज मेरेन ही नाटकुली गाजतात. फादर फ्रेडी जायती पुस्तकां बरयली आनी तांचे मदीं फामाद पुस्तक मादर तेरेजाचेर. हांवेंच सुमार 500 पुस्तकां ताची ओपन दिल्ली. ताणी जेवढ कोण आसले मादर तेरेजाक जावं इंग्लीश वाचूंक नासले कोंकणींतल्यान मादर तेरेजाचें जिवीत ताणें लौकीक केलें. फादर फ्रेडी म्हणल्यार एक बिल्डर. तो सांगतालो जेन्ना दुयेंत पडलो, मेजर ऑपरेशन आसली तकलेचे मेंदूक, आनी दोतोरांनी गॅरंटी दिवंक ना म्हणटालो. म्हजें एक सपन आसलें, हांव बांबोली श्रायन बांदतलो. येतो वेतलो लोक थंय थांबतालो ते हांवें पळयलें. आनी म्हणटा जेन्ना हांव सिरियस आसलो, एक नेणार वस्तुरी आयली, फुरसाक फूल लायली आनी ते म्हजे तकलेचे पांयशे दवरले. आनी म्हणटा विजवीत ऑपरेशनाक वयच्या आदीं आनी उपरांतूय ही वस्तुरी ते फूल ती दवरताले. आनी म्हणटा मेरिक्युलसली दोतोर म्हणटालो तुजें ऑपरेशन सक्सेसफूल जालें, टोटल सक्सेस. आनी तो म्हणटा ते वेळार हांवें एक आंगवण केली. हांव खऱ्यानूच हे श्रायन बांदतलो कित्याक बांबोलीच्या खुर्सान म्हाका दुसरें जिवीत दिलां. आनी दुसरी मिलाग्र म्हणल्यार म्हणटा जेन्ना हांवें प्लान घातलो, PWDन सबमीट केलो आनी अज्या 2 दिसांनी म्हणटा हो प्लान एप्रूव जावन आयलो. केन्ना म्हणटा हायवेचेर भाशेन घडूंक ना. ही म्हणटा बांबोलीच्या खुर्साची मिलाग्र. आमी पळयता बाबड्यानो, आज श्रायन नॅशनल श्रायन कशें जालां. सगळे धर्माचो लोक थंय थांबता, पेंग पेंग करून वेता, फुलांच्या आरांनी बसता, जायत्यो मिलाग्र जाता. खऱ्यानूच फादर फ्रेडी बिल्डरूय आसलो. ताणें वेता थंय कन्स्ट्रक्शन्स केली. तर आज जो दीस मनयतना अमोर उगडास ताचे मोगाचे मॅगझीन गुलाब जे सुरू जाली काडलें तेन्ना म्हजे लागीं ओल्ड गॉड आनी कॉपीज दिली ओपोवपाक. तेन्ना बायगल फ्रांसीस शाबराचें एक्सपोजिशन चलतालें आनी ती घडयतान आयचो दीस पर्यंत ताचो भाव फावूस तें गुलाब चलयता. हांव कोंकणी उलोवपा मदीं ती वांटा ताची पब्लिसिटी करता, सपोर्ट करता. एकूच हे गुलाब मॅगझीन खऱ्यानूच पुरमळीत
हो फादर फ्रेडीचो पुरमणीत वावर जो आमी पळयता कोंकणी भास ही जिवी धरून ताणें पेपरूय काडलो तो तोगोंक ना पूण गुलाब मॅगझीन म्हणजे गोंयकार भावानो उगडासांनी धरून घेवया वाचुया सपोर्ट करुया आनी फादर फ्रेडीक आमचे मदीं हे गुलाब पुरमणीत मॅगझिनांतल्यान जिवे धरुया तर आमी गोंयकार जेन्ना ही कोंकणी भास जो फादर फ्रेडी आमचो फाउंडर जो वावुरलो सगळे वाटेन आमी आमच्या घरांनी कोंकणी उलोवया बरोवया वाचुया आनी भाशेन ती जिवी धरुया हें स्वप्न आसलें फादर फ्रेडीचें थोडी म्हणजे थोडीशीं उतरां ती तुमच्या दोळ्या मुखार धरून अमोल फादर फ्रेडीचो उगडास कसो आमचे कोंकणी भाशे पासत आमी वावरुया कोंकणीन बरयतले बरोवपी रोमी स्क्रिप्ट ताका सपोर्ट करुया जावं ती मॅगझिनां घेवन पत्रां घेवन रोमाशे घेवन नाटकुली घेवन जी लिटरेचर येता कोंकणी भाशेंतल्यान आमची रोमी लिपीन ती आमी फुल्ली सपोर्ट करुया तो आयचे दिसा फादर फ्रेडीचो उगडास करतना ताका शांतीचे रास जावंडयता आनी स्वर्गांतल्यान आमकां ताणें जाय ती शक्ती दिवची वावर व्हरूंक आनी भोव करून आमची दालगादो एकेडमी जो जाय तो वावर करीत आसा आनी करतली सगळ्यांक देव बरें फादर फ्रेडीचो आवडो आसलो रोमी लिपींत बरोवप करचें रोमी लिपींत वाचचें आनी रोमी लिपींतली कोंकणी उलोवची होच आवडो आमचो मोगाचो पादविदार पाद कोसेसांव हाणें उक्तायला फादर फ्रेडीचो जल्म साश्टीच्या वार्का गांवांत 20 जुलय 1953 वर्सा जालो ताची आवय आना मारिया सरफिना दी सिल्वा आनी ताचो बापूय मानुएल जुआंव दा कोस्ता कोंकणी समाजाक ताणी एक परमळीत फूल आमकां दिलोले खातीर तांचे आमी नमन मानता फादर फ्रेडीन आपले मुळावे शिकोवप केले उपरांत 9 वर्सांची पिरायेरूच तो सेमिनारींत भितर सरलो आनीक पाद्रीपणाचें शिकोवप घेतलें ताणें आपल्या जिवितांत बरयलेले तियात्रांचीं कांय नांवां लिपलेलो गूट दुसरो तियात्र ताचो म्हाका बोगोस पोलकी सत्या ही म्हजी चूक आनी ओनीत हे शिकोवप करता आसतनाच ताणी तियात्र बरयलेले ते शिवाय ताचे फाकी तियात्र उपरांतचे जाले दोशा गोराबो उठ गोंयकारा खाता पिता देव दिता गोंयचो आवाज ह्या तियात्रा वरवीं ताणें कोंकणी भाशेक खूब रोंग हाडलो तेच बरोबर ताणें सुमार 14 एकांकी नाटकुली बरयलीं ती अशी आसात पांचुजे वाज शंभू पसरकार खोरेलो पाद्री बदल शिकपाचें मोल जेजूचे कोस्ट वाट खोरी नातालां बाप्पा बारेन वेता बाप्पा मंत्री जाता बाप्पा सोर्त फुट्टा बाप्पा शाणो जाता अशी नाटकुली ताची आनी ताणें बरयलेली बाप्पा सिरिजांत जी नाटकुली जाली ती ह्युमरस आसली कॉमेडी आसली ते खातीर ती खूब गाजली आनी आजूय कांय लोक ती नाटकुली माचयेर हाडटात तर ह्या वेळार आनीक मुखावयले विचार मांडूंक हांव आपयता दालगाद कोंकणी अकादेमीचो चिटणीस बाब विलियम फेर्नांडीस कोसेसांव आनी दालगाद अकादेमीचे अध्यक्ष प्रिंसिपल पात्रोश ताचे भंडारी संसू आनी मोगाच्या भावांदो आनी भयण आयज 20 जुलयाचे आमी फादर फ्रेडीचो उगडास करता खरें म्हटल्यार न्हय रोमी कोंकणी भाशेचे वाटेन ताणें वावर केलो पूण तियात्राच्या वाटेन ताणें जाय तोच आपलो वावर दाखयलो आनी गोंयची संस्कृतायेक लागून ताणें जायतो वावर केल्लो आमकां दिश्टी पडटा म्हाका उगडास जाता जेन्ना तो सालिगांवच्या साळकान हो ट्रूप घेवन मांडो सादर करतालो तेन्ना आमचोय मांडो जातालो तेन्ना हांव ताका मेळ्ळो
आनी मांड्यांनी जायते मांडे ताणें बरयले आनी जायती इनामांय तो जिखलो. तियात्राच्या मळांत ताणें जायती उदरगत केली. ताचे तियात्र एक दुसरेच भाशेचे आसताले, जे बरोवप हे खोलायेन बरयल्लें बरोवप जानासलें. आयज ताका आमी श्रद्धांजली दिवंक आयल्यात. ताचो उगडास करूंक ताका दालगादो कोंकणी अकादेमीच्या नांवान देवान ताका ताच्या आत्म्याक सर्गीचें सूख फाव करूं म्हणून मागता. देव बरें करूं. बाब फ्रेडी हो एक भोव आयामी मनीस आसलो हे आमी व्यक्त केलांच. पूण जेन्ना ताणें गोंयचो आवाज हें पत्र सुरू केलें, त्या पत्रांत म्हाका रिपोर्टर कसो वावुरपाचो लाभ जालो. हांवें पत्रकारितेंत घेतलेलें शिकप म्हाका त्या पत्रांत वापरूंक मेळ्ळें आनी थंयच हांवें फादर फ्रेडीक चड लागींच्यान पळयलो. ताचे गुलाब मॅगझिनाक मदीं मदीं बरोवप जातालें, पूण गोंयचो आवाजाक लागून आमचें नातें खूब घट्ट जालें. हे नात्या वरवीं तो झुंय आसतालो आनी दालगाद कोंकणी अकादेमी स्थापन करपा वेळार जीं पावलां ताणें मारलीं त्या प्रत्येक पावलाचेर हांव आसलो. ही म्हाका सांगूंक अभिमानाची गजाल दिसता. दालगाद कोंकणी अकादेमी गठन करता आसतना ल्हान ल्हान बसका जाताल्यो आनी हेच बसकेचो एक भाग म्हणल्यार आमी राय वाठारांत पासून एक दालगाद कोंकणी अकादेमीचो फाटो घडचो असो निर्णय घेतलो. पूण हांगासर मुखेल कार्यालय सारकें नासलोल्यान वो सारकें चलोवंक अर्थीक आदार नासलोल्यान आमचो तो राया फाटो घडपाचें सपन भोंग जालें. असो आदार दिवपी, दुसऱ्याक मुखार काडपी आनीक गरज तें मार्गदर्शन करपी फादर फ्रेडी आयज आमच्या मदेकांत ना खरो, पूण ताच्यो ह्यो यादी आमकां जागृत करीत आसतात. आतां हांव मागतां दालगाद कोंकणी अकादेमीचो भंडारी बाब सेल्सो फेर्नांडीस हाणें आपले विचार मांडचे. मोगाळ अध्यक्ष बाब विन्सी, उपाध्यक्ष फादर कॉन्सेसांव, आमचो चिटनीस विलियम फेर्नांडीस, म्हज्या कोंकणी उलोवपी गोंयकारांना, दालगाडो कोंकणी अकादेमी आयज फादर फ्रेडीचो दीस मनयता. फादर फ्रेडी एक पूर्ण मनीस, अ कंप्लीट मॅन. फादर फ्रेडी न्हयच एक पाद्री, एक बरो मनीस, न्हयच एक समाजीक वावुरपी, एक संस्कृतीक वाडोवपी मनीस. फादर फ्रेडी एक व्हड फुडारी. जायत्या तरणाट्यांक ताणें ह्या फुडारीपणाच्या पांवड्यार पावयलें. आमी सगळो ताका कोंकणी मोगी, कोंकणीचो खांबो, कोंकणी जिवी दवरपी, कोंकणीचो वावर ताचो आमी उल्लेख करून सगळ्याक पावयता. जशें आमी आयकलां, फादर फ्रेडी एक तियात्रिस्ट, एक बरोवपी, एक संपादक असल्या नामांचे जायते ताका लागतात. पूण म्हज्यान म्हणूंक जाता फादर फ्रेडी व्हडांतलो व्हड कोंकणी मोगी, कोंकणी सांबाळपी. आनी ह्या वेळार म्हाका उगडास जाता, फादर मानियल गोम्स अशें म्हणटा, फादर फ्रेडी कोंकणी बागेंतलें एक परमळीत फूल. खऱ्यांनीच फादर फ्रेडी एक महान मनीस, आमचे कोंकणीचो खांबो. आनी ह्या वेळार ताका आमी नमान करतना आमच्या गोंयकारांक एकूच उलोवप, फादर फ्रेडी तुमचें नोमान करतना तुमी कोंकणी उलोवची, कोंकणी बरोवची
कोंकणीचो वापर करून कोंकणी सांबाळची, तेन्नाच की तुमी फादर फ्रेडीक, तुमी आनी आमी फादर फ्रेडीक खरो नमान करतले। अशेंच करुया, फादर फ्रेडीक उमोर दवरुया। फादर फ्रेडी धर्मीक मळारूच न्हय तर संस्कृतीक आनी साहित्यीक मळार खूब परजळ्ळो। ताचें हें लौकीकपण जिवंत दवरूंक दालगाद कोंकणी अकादमीन फादर मानेल गोम्स हाका एक पुस्तक बरोवंक लायलें ताचे जिविताचेर, आनी ताचें नांव आसलें कोंकणी मागितलें पोरमोळेंत फूल। ताच्या गांवांत इगोर्जेतावन ताच्या घरा कडेन मेरेन जो रस्तो वेता त्या रस्त्याक आज फादर फ्रेडीचे द कोस्ता रोड म्हूण नांव दिल्लें आसा। इतलेंच न्हय, तो ताच्या उमर उगडासाक फादर फ्रेडीचे द कोस्ता मेमोरियल ट्रस्ट होय स्थापन केल्लो आसा, आनी ह्या ट्रस्टा वरवीं गुलाब बरोवपी, गुलाब वरस व्यक्ती आनी गुलाब तियात्रीस हे पुरस्कार फादरान सुरू केल्ले ते आयज मेरेन दिवंक येतात। मायाच्या 17 तारखेर 2004 वर्साक एक दुखदिणी खबर पडली, आनी अवघ्या 5 दिसांनी दालगाद कोंकणी अकादमीचे पुनर्वसन जालें, आनी फादर फ्रेडीक अपघातांत मरण आयलें। खूब दुखाची गजाल आमकांच न्हय पूण प्रत्येक कोंकणी मोग्याक ही जाल्ली आसा। तेन्ना दुखवटो परगटूंक वेगवेगळ्या मळाचेर दुखाच्यो सभा घेतल्यो। 100 पाद्री ताच्या मरणाक हाजीर जाले, दुःख व्यक्त केलेंच, पूण आयज मेरेन ताचो उमर उगडास करूंक ही दालगाद कोंकणी अकादमी ताचो दीस वर्सान वर्स पाळटा, आनीक ताच्याच नांवान आमी एक पत्रकारिता पुरस्कारूय स्थापन केल्लो आसा। दालगाद कोंकणी अकादमी वतीन आयज हो दीस आमी हांगासर ताका श्रद्धांजली ओपूंक घडोवन हाडला। ह्या अशा दिसाक तुमी आमच्या बराबर आसतले, ताच्या कुटुंबाक उजवड दिवंक आनी फादर फ्रेडीक सर्गीचें सूख मागोवंक, आनीक ताका आमच्या मदें आनीक उमर करूंक। तर दालगाद कोंकणी अकादमी फादर फ्रेडीक आर्गां ओंपता, आनीक आयच्या दिसाक ताका श्रद्धांजली ओंपता। देव बरें करूं।